देवतांनी मांडार खेळून आल्यो गे मांडार खेळून आल्यो गे आल्यो जाल्यार बऱ्यो जाल्यो सकय साद दिया गे गंध फूल घ्या गे वना देवतांनी मांडार खेळून आल्यो गे मांडार खेळून आल्यो गे आल्यो जाल्यार बऱ्यो जाल्यो सकय साद दिया गे गंध फूल घ्या गे देवळीच्यो रंभा चरणी लागल्यो गे चरणी लागल्यो गे चरणीच्या पायांनी तेंकां केमे वळखिल्यो गे केमे वळखिल्यो गे सोनेरीचे लागे पालो लोळे भूमीवरी गे पालो लोळे भूमीवरी गे देवळीच्यो रंभा चरणी लागल्यो गे चरणी लागल्यो गे। धालो हो एक लोककलेचो प्रकार आणि हो कितलीशीच वर्सां म्हणजे गोंयच्या सगळ्या वेगवेगळ्या भागांनी चलता आणि आज तुमी हांगा आसा डोंगरी व्हडले पाड्या आणि जशे बाकीचे सगळ्या गोंयच्या भागांनी ह्या म्हयन्याक ज्यो धालो चलतात तश्योच हांगाय बी मोठ्या उत्साहान ते मनयतात आणि पयलीं तर एक 10 दिसांच्यो अश्यो धालो आसताल्यो म्हणजे आमच्या भुरगेपणान हांगा धाकल्यो धालो आनी व्हडल्यो धालो धाकल्यो धालो 5 दीस व्हडल्यो धालो 5 दीस आणि अशें करून सदांच प्रत्येक रातच्यो गांवांतल्यो सगळ्यो वाड्यावयल्यो सगळ्यो महिला वर्ग जो आसा तो ह्या मांडार धालाचो मांड आज तुमी हांगा उबे आसा तो धालाचो मांड त्या धालाच्या मांडार ते येतात आनीक जी कितें लोकगितां जी ओविबद्ध केल्ली आसा मौखीक स्वरुपान आसा ती तांणी गावप ताजेर नाचप तातूंत वेगळे वेगळे तरेचे प्रकार आसतात आनी सादारणता आमच्या गांवांत तरी डेली अशे एक 10 सुमार सुरू जाता धालो आनी एक 12, 1, 2 अशें केन्नाय काबार जाता पयले 4 दीस आनी 5वो जो दीस आसता तो आज जशें तुमी हो निमणो दीस आसा आतां त्यो सुरू जातल्यो ताजे पयलीं एक गांवची शेतीची जी परंपरा आशिल्ली ताजे प्रमाणे हांगसरले जे भात पिकता ताजे गोडशें हांगा करतात आनी ते सगळ्या गांवाक वाडटात सगळे भुरगे सगळे खावपाक येतात आनी ताजे नंतर धालो ज्यो सुरू जातात उबे रावतली ती धालाच्या मांडार त्यो रातभर चलतल्यो फूल रात म्हणजे अशें जागर जसो आसा तसो आनी मदल्या वेळार थोड्या वेळान जर तुमी हो हांगा रथ आसा देवीचो तो रथ भुरगे नाचयतले रोमट आसता ताका जे आपले ढोल ताशे आसतात ते घेवन तो रथ नाचता आनी थोड्या वेळान मागीर परत धालो सुरू जाता आनी मागीर सकाळचे परत तेजी धालाचो मांड जो आसता ताजी सांगता जावच्या वेळार सावज म्हणून एक प्रकार आसता आनी बाकीचे खुबशे वेगळे वेगळे तांचे प्रकार जावन मागीर एक 11-12 सुमार ताजी सांगता जाता आनी त्या वेळार मागीर सगळ्यांचे परत एक बरें जावं अशें मागुणी करून ते सोंपता आनी डोंगरी गांवांत हेजी खासियत अशी की हांगा आतां जर तुमी पळयलें जाल्यार तुमी तारी मंडप म्हणटा त्या मंडपान आसात व्हडल्या भाटान ताजेच फाटल्यान आनीक 2 कुशीक मंडप आसात दमे मंडप आनी बाबरो मंडप सो बरोबर ह्या तिनूय मंडपांनी 5 दिसांचे धालाचे खेळ चालू उरतात आनी तिनूय कडेन पॅरलली म्हणजे हो गांव आमचो 3 भागांनी 3 मंडपांनी विखुरलेलो आसा त्या मंडपाच्यो महिला त्या मांडार असतात आणि तिनूय कडेन हे प्रकार म्हणजे हे सगळे रातभर आयच्यो धालो असतात त्यो चलतात तातूंत गांवच्यो महिला भुरगीं आनीक ही मौखीक स्वरुपान आशिल्ल्यान हे वर्सान वर्स चलू जावन म्हणजे एक ट्रेडिशन उरता आज जरी म्हणजे पयलीं आमचे हांगा खूब जाण एक्सपर्ट्स अशे आशिल्ले धालाच्यो गावपी जाणटेल्यो हे पूण आज मातशे ते कमी जाल्यात पूण तरी सुद्दां एक बरें दिसता की आयज नवीं जीं भुरगीं आसात नवे जे महिला वर्ग हांगा आयल्यात नव्यो ज्यो सुनो आयल्या त्यो सुद्दां सगळ्यो पूर्ण तयारीन येतात धालांचे प्रकार हे शिकतात आनी म्हाका दिसता हें ट्रेडिशन चालूच उरतलें अशें म्हाका दिसता.
हे आमचे धालांचे गोडशें हें स्पेशल आमी पयलीं आमचे शेतां बीन पिकताले शेतान आमचे पयलीं हेका मेळटाले पळय न्हू तांदूळ तेजे पासून तयार करताले आतां तें ना आतां हे अशे भायले हाडून आमी करतात हितून मूग नाल्ल आनी गोड घालून करतात आनी आमी देवाक वाडी धरून मागीर सगळे लोक हांगसर भुरगीं बाळां येवन ती खातात. धालो आमचे एक मोठो मान देवीचो हे सटीचो आमचे मोठो उत्सव धालो म्हणजे इत्रुजा परस ह्या धालांचे आमकां खूब उमेद आनी ते सटीक आमचे सगळे देवांक आमी मानयता सगळे देवांक कित्याक ते सगळे पलतडी पासून त्या वटेन पलतडच्यान पासून म्हणत येता ते येवन आमी हांगा सावरी कडेन म्हणून तिट्यार थंय पावयता सगळे देवांक मानून आनी ह्या वटेन आमऱ्या आनी सगळे देवांक मानून करून आमी तिट्यार सावरी कडेन सोडटात त्या देवांची सगळीं नांवां घेवन घेवन ती आतां म्हाका तुका सांगूंक येना देवांची नांवां हे पळय आतां म्हणटात तीं हय इतके देवांक आमी ते मानयतात आनी शेवटी आतां आयज निमाणी रात मागीर आमचें आतां लग्न पासून करनय लग्न करून ते लग्नाचे सगळे भटपळ म्हणटा तितके आमी म्हणटा ते म्हणून करून ती माळ घालूंक न्हय न्हवरो व्हंकल करतात तांकां सगळें करप एका न्हवऱ्या व्हंकलेक करता पळय तितके बायलांक करता दोगी बायलो न्हवरो जावप व्हंकल जावप
धेडी जावप, कोरो घेवप, सगळे लग्नाक करता तितके आमी करतात. धालांचो चलता आमचे खूब देवांक मानवचें पडटा आमी. आमऱ्या म्हणून त्यावटेनच्यान पयलू येवप, आमरेंच्यान येवन कुणय बिणय सगळ्या देवांक देवतांक म्हाळसा त्यावटे शिरोड्या नवदुर्गा सगळे देवींक आमी मानयता. मागीर शेवट आमी हांगा सटीक सगळ्यांक मानून येवन म्हाळशेक नवदुर्गेक कुणय मागीर दोंगरी निमाणे दोंगरेर सटीक हे मानून आमी दादल्यांक पासून तशेंच आमऱ्या ते गोळी वयलो देट्ट्यांचो देव अशें आमी मानून करून सगळे निमाणे सावरी कडेन म्हणून तिट्यार सावरी कडेन म्हणटा इतके आमी मानयतात देवाक. भुरगीं म्हणटा बरी आतां नवी भुरगीं हय हय तयार जाली रे बाबा खरें सगळे म्हणटात. हे पळय आयकाय पयलू म्हणटालीं तितकीय म्हणटात. हय सगळे म्हणटात, सगळीं भुरगीं म्हणटा आनी सगळीं भुरगीं हुशार जाल्या आतां. पयलूच्या म्हणजे पयलू आमी एक दोगी चौगी जाणीच जाताल्यो, आतां भुरगीं आमची खूब जाल्या आनी सगळीं येता. गोडशे करता आमी, गोडशे करता सगळे तांदूळ दिता, सगळे बायलो तांदूळ दिता, थोडी जाणां पयशे दिता, नाल्ल दिता आनी ते विठोबागेर म्हणून गोडशे करतात. पयलू आमी हांगाच करी म्हणटा आतां हांगासर नवीन जालां न्हू सगळें, नाल्यार पयलू मातयेचें आसलें शेण काडी आनी हांगा करताले आमी. एक जाणटेली तेंची आनी हांव दोगी बायलो आमी हांगा गोडशे करी. रोट घालतात देवाक आनी तें गोडशें शिजोवन आतां बायलांक सगळ्या दिता. अशी एक पद्दत आसा आमची. धालो म्हणजे एक परंपरा आसा आमचे डोंगरे वयली, हे आमी सदी वर्सान वर्स करतात. अशें आमचे गांवांत ही संस्कृती ही आसा धालांची, खेळपाची जावं कितें करपाची. भुरगीं खेळटा आमी खेळटा धालो आमचे खूब आसा. आमी रोमड म्हणटा, पिपळ म्हणटा, देवाचे हे करता, देवळां बांदता, सगळे हे खेळ आमी करून मागीर सावद मारता लास्ट.
दोशी गे चोळी पावी डोंगरे देवशी गे चोळी पावी डोंगरे देवशी गे चोळी बाये मारी गे कोणागे सुंदरची गे कोणागे सुंदर लागी नारी गे चोळी पावी डोंगरे देवशी गे नारी गे चोळी पावी डोंगरे देवशी गे चोळी बाये चोळी गे कोणागे सुंदरची गे कोणागे सुंदरची गे जाणटेल्यांनी करून दवरना ते आमी करता आतां आमच्यान जातसर आमच्या वाटल्यासून करतल्यो जाणटेल्यांनी करून दवरलो तें हो मालोड मनी येयलो म्हणटा तो हो जागोयच्याल आमगेलो निमाण राती आमगे सगळ्यात हांगा जागोवपाची आनी फाल्यां 12-2 पासून रम्म येता सगळे खेळ खेळटा 12-1-2 जाता आमकां 2 जाता फाल्यां आदेस पुरो आहा आमी हांगा राती रात पुरो आयज रम्म येतले आमचे फाल्यां सावद आहा जाय ते हांव खेळ आमगे फाल्यां सावद म्हणून थंय आमी हेजेर पडटात एक भुरगो ताका मागीर आमी नाचयत उखलीत हाडटा आनी हांगा मागीर ताका अशें उजो बीन म्हणून लायता शास्त्र तें करून दवरलो जाणटेल्यांनी तें आनी रम्म येता भुरगीं ल्हान ल्हान रम्मा फुगडी घातली म्हणटकीर ती रम्मा आपुणूच फुटता हय हांव पयलीं मातशें जाणटेलें जाणा तें हांव म्हणलें म्हणटा मागीर ती सगळीं म्हणटा फाटल्यान